पेट्रोल आणि डिझेलाची रेटीक सध्या उजो पेटला। ताचो ब्रेस्तारा काँग्रेसीन अभिनव पद्दतीन निषेध केलो। पणजेच्या काँग्रेस हावजा कडल्यान जिल्लोधिकारी कार्यालया मेरेन ते घोड्यागाडी घेवन गेले आनी तांणी जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। मोदी सरकार हाय हाय, पेट्रोल आमका सवाय जाय, डिझेल आमका सवाय जाय, मोदी सरकार हाय हाय, भाजपा सरकार हाय हाय, पेट्रोल आमका सवाय जाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, पेट्रोल आमका सवाय जाय। कर्नाटकाची वेंचणूक सोंपले उपरांत दुसरे वटेन पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट भरमसाट वाडल्यात। काँग्रेसीन होच मुखेल प्रश्न केला। वेंचणुकेंत लोकांक पिशे केले आनी आतां पेट्रोल आनी डिझेलाचे रेट खंयचे खंय पावून तांणी लोकांचो विश्वासघात केला असो आरोप काँग्रेसीन केला। गेले 4 वर्सांक बीजेपीच्या पार्टीन देशाच्या गरीब जनतेक लुटलेले आसा। तेंचे कडल्यान 10 लाख करोड कितले टॅक्स इन द फॉर्म ऑफ टॅक्सीस 10 लाख करोड पेट्रोलियमाचे टॅक्सीस हेणी लुटलेले आसा। हेजो काँग्रेस पार्टी निषेध करता। 12 पावटी तांणी सगळे हायक केले आसा गेले 4 वर्सांक। क्रूड प्रायस 73% देंवता आनी हेंचे एक्सायज ड्युटी 443% वाडटा। म्हणजे तुम्ही इमॅजिन करात, क्रूड ऑयल जेन्ना देंवता प्रायस देंवपाक जाय आशिल्ले आनी हेणी वाडयल्या कितले वाडयल्या 443% वाडयल्यात। आनी काँग्रेस हे म्हणटा सदांच काँग्रेस पार्टीन कितें दिलें काय म्हणून 70 वर्सांक पयलीं जेन्ना टांग्याचे लोक भोंवताले काँग्रेसीन गाडयो केल्यो वेगळ्यो 70 वर्सांक आनी वेगळीं वाहनां केलीं। आयज बीजेपीन 4 वर्सां भितर लोकांक गाडयां वयल्यान टांग्याचेर धाडले। आयज ह्या टायमाक हो प्रायस सहन कोणाक करपाक शक्य ना, कित्याक आयज पयलींच मायनिंगा लागून लोक त्रास जाल्ले आसात। मायनिंग बंद जाल्ले कारणान लोकांक त्रास जाल्ले आसात। मनशा कडेन पॉकेट मनी म्हणून कोणाचे बोल्सांत पयशे आसनात आनी असले टायमाक जर हो त्रास लोकांक आनी जावचो ना। इलेक्शनाक टायमाक तुमी इलेक्शन दोळ्या फुडें दवरून रेटी देंवोवपाचो प्रयत्न करतात, पूण आयज ही काळाची गरज। आयज हो प्रायस जो आसा कंट्रोल करपाची ही आयची गरज आसा। हे खंय तरी सरकारान तातडीन दिशेन घेवचें आनी रेट खंय तरी हांगा कमी करची। आम्ही पयर जेन्ना हे गव्हर्नराक मेळूंक गेल्ली मृदुला सिन्हाक, तिका डायरेक्टली आम्ही विचारलें मैडम एक ही बात कहो, अच्छे दिन कब आएंगे? की म्हाका पळोवपाक लागली आनी हाँ अच्छे दिन कब आएंगे, है अच्छे दिन वाली। मैं नहीं, ये अच्छे दिन है मोदी के, ये अच्छे दिन है अमित शाह के, ये अच्छे दिन है बीजेपी भक्तों के और बीजेपी मंत्रियों के। कित्याक एंड RSSचे बरे दीस चल्लेले आसा, पूण बारीक जनता जी आसा त्यांच्या पोटार आयज चिमटो लागिल्लो आसा। वर्सभरा पयलीं 60 रुपया लिटराचेर थारावन दवरिल्लो पेट्रोलाचो रेट गोंयांत आतां 70 रुपया हुपून मुखार पावला। गोंयांत पेट्रोल इतले म्हारग हाचे पयलीं केन्नाच जावं नाशिल्लें। ताका लागून आतां सगळेच रेट वाडटले काय कितें असो प्रश्न सगल्यांक पडला। पूण भाजपाचें मत हेरा परस वेगळें। ते म्हणटा ही निदर्शनां म्हणजे प्रसिद्धीची नाटकां। आज सकाळ फुडें घोडो आनी एक रथ हाडून जे भोंवपाचें तांच्यांनी एक कार्य केल्लें आसा, हातूंत ते कितें सिद्ध करूंक सोदता। हांवें आत्तां म्हजे जे इव्हेंट ऑर्गनायझर्स जे मित्र आसा तांचे कडल्यान जस्ट एन्क्वायरी केली। ते म्हाका म्हणपाक लागले 20,000 रुपया खर्च आहा हो घोड्याक हाडपाक आनी त्या रथाक हाडपाक। म्हणजे चल्लां कितें? हेच 20,000 म्हाका दिसता खंयच्या गरिबांक दी जाल्यार खूब बरें कितें जातलें। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब।